पणजे स्मार्ट सिटीच्या संदर्भात सगळे गोंयचे लक्ष लागलं. इतल्या खातीर कारण पणजे स्मार्ट जातकीर ती बाकीच्या शारां परस वेगळी जातली हाजे बद्दल लोकांचें दुमत ना. पूण फाटलीं 7 वर्सां हें काम चालू आसतना लोकांक आडखळ निर्माण जाला, लोकांक त्रास जाला, लोकांचें जनजीवन विस्कळीत जालां हें आमी विसरूंक शकना. पूण त्याच बरोबर जी कामां खूब पेंडींग आशिल्ली ती फाटल्या 1-2-3 म्हयन्यान खूब वेगानूच चलतात आनी 30 मे ही तांची डेडलायन ती पुराय करूंक शकतली अशे तरेचे साबार प्रश्न आसात. आनी तेच प्रश्न घेवन आज आमी संजीत रॉड्रिक्स स्मार्ट सिटी हे प्रकल्पाचे CEO तांकां हांवें मेळ्ळ्यात. संजीत बाब, तुमकां आमचे ह्या इंटरव्यून हांव येवकार दिता. सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हाका तो आसा की स्मार्ट सिटी जाता तेन्ना न्ही खुबशे कडेन अशें जालां की फक्त स्मार्ट सिटी न्ही बाकीचे खंयचे प्रोजेक्ट जेन्ना पळय येतात थंयची पळय जी झाडां आसतात ती मेंटेन करतात. विशेश करून पणजेन भितर 100 वर्सां पयलींची झाडां आसात, व्हडले व्हडले वड आसात. आमी पळयलां की इतली बरी झाडां की सामकी ताणी कॅनोपी निर्माण केला. सो ही झाडां मेंटेन करपाची नदरेन तुमचे कडेन कितें येवजण आनी एक तुमी झाड आतां कापिल्लें ट्रीम केलें आनी मागीर तें व्हरून परत रिप्लांट केलें. सो अशे तरेचें हें कितें म्हणजे लोकांक मातशें कळोवचें की तुमकां तुमचे मनांतल्यो झाडां संदर्भांत आयडिया कितें आसा? पळय, झाडा बद्दल खुबशे मिडियान भासाभास जाल्लो आसा. हांवें म्हणिल्लें तुमचे कडेन उलोवचो ना आनी हांव स्टेटमेंटूय करूंक ना झाडा बद्दल. कित्याक युनिलॅटरली मिडियान कितें बरोवपाचें आसलें तें बरयलें, कितें कवर करपाचें आसलें तें केलें. आतां तुमी मुद्दम आयल्या आनी अशेंच झाडा बद्दल विचारता म्हण हांव क्लॅरिफाय करूंक शकता. म्हाका न्ही आनीक एक बरें दिसना. तुमी 2 सायडार तुमी तुमचें काम करतातच पूण लोकां भितर एक झाडां संदर्भांत जागृताय आसा. दीस ऑल्सो व्हेरी नायस न्ही. म्हणजे हय, हें मान्य. पूण आमी कितें केलां तें हें स्पश्ट करपाक आख्ख्या सांतिनेज प्रकल्पाच्या संदर्भांत उलयलें जाल्यार एक 6 ती 7 झाडां कापपाची आनी वाट करपाची हो असो एक प्लॅन आशिल्लो. आमी 6 झाडांचे कापून हो रस्तो करपाक जी झाडां आडकटा ती झाडां घेतिल्लीं. हांव जेन्ना प्रोजेक्टाक जॉयन जालो हें एप्लिकेशन आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन पाविल्लें आनी पावयल्लें. आतां ही जी 2 झाडां तुमी उलयता, एक झाड 1 वर्स जावन गेल्लें कामत प्लाझा हावजींग सोसायटी आहा तांच्या एके बिल्डिंगेचेर हें सारकें तेंकपाक पाविल्लें. आनी हे रेजिडेंट्स असोसिएशनान म्युनिसिपॅलिटीक बरयल्लें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बरयल्लें, कलेक्टराक बरयल्लें दॅट दीस इज अ डेंजर टू आवर बिल्डींग. आनी ही चळवळ तांची चालू आशिल्ली, तांकां खुबशी परमिशनां मेळिल्लीं. हें झाड आमच्या रोडाच्या प्रोजेक्टाचे एके आडखडीन आशिल्लें. ताच्या ऑपोजिटूच दुसरें वडाचें झाड आशिल्लें, चड डिस्टन्स नाशिल्लो. हे दोनी झाडां मदीं हाची पाळां येवन आमची प्रत्येक सुएजाचो चेंबर बंद जाल्लो आनी हें उकडून अशें आशिल्लें. ड्रेन थंयसर नाशिल्ली. हय, रस्तो सुद्दां उखल्लोलो, पेवमेंट उखल्लोलो, सगळें आसलें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खुबूच टायम काडलो, इन्स्पेक्शन जालें आनी आफ्टर ऑल दीस वी आस्क्ड फॉर 6 परमिशन्स. ह्या 2 झाडांचें परमिशन आमकां मेळ्ळें आनी तांणी रिजन्स घाल्या ह्या झाडाक कित्याक ही कापपाकूच जाय पळय ती. इट इज नॉट बिकॉज वी आस्क्ड. उरलेल्या 4 झाडांचें परमिशन अजून मेळूंक ना. वी आर स्टील डिबेटिंग विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड ऑन द अदर सायड आय एम वर्किंग विथ माय कन्सल्टंट्स, विथ माय इंजिनियर्स, पळोवपाक हे 4रांतली आनी कितली सेव जाता काय म्हणून. आमी जायतीची सेव केल्या. सो अशें न्हय की आमी 6 मागल्या आमकां 6 मेळ्ळ्या, आमी 6 मागल्या आमकां 2 मेळ्ळ्या आनी 4 तरी आमी प्रयत्न करता बाबा हे सेव जावंक शकता, आमचो रस्तो दुसरे कडेन अलायन जावंक शकता, आमचो गटर जो आहा अलायन जावंक शकता, आमचे जे इतल्यो सर्विसीस वता झाडां आडकड हाडनासतना वचूंक शकता हाची स्टडी चालू आहा.
आनी ही स्टडी आमकां कवर करची पडटली कित्याक आमचो प्रोजेक्टूय कवर करपाक जाय. सामकें. सो हे झाड ही 2 झाडां मारपाक आमकां संदी मेळ्ळी, परमिशन मेळ्ळें. आतां तातूंत एक कापपाक दिल्लें आनी एक ट्रान्सलोकेट करपाक दिल्लें परमिशन. तांणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो डेप्टी कन्झर्वेटर आहा तांणी आमकां सांगिल्लें, सर मातशें तुमी पळया कशें करून ट्रान्सलोकेट करपाक तुमकां जाता जाल्यार करा, हांव ट्रान्सलोकेशनाचें परमिशन दिता. सो वी ट्रायड, आमी खूब जाणांक विचारलें बाबा हें ट्रान्सलोकेशन कशें करपाचें, हे कितली मशिनरी जाय, ताजो वेट कितें, तो उखलूंक जातलें झाड, येतलें झाड. 7 दिसाचेर भासाभास जाली. सो आमी आमकां जें फावता, आमकां जी नॉलेज आशिल्ली, आमी जी नॉलेज एक्वायर केली, लोकांचे जे एडवायस घेवन आयले त्या प्रमाणे आमी ट्रान्सलोकेशनाक फुडें सरले. आतां लोकांचोय बी हक ऑब्जेक्ट करपाक, पूण म्हाका दिसता आमकां असो एक चान्स दिवंक ना एक्सप्लेन करपाक आमी करता कितें. मिडियानूय बी आमकां विचारूंक ना आमी करता कितें, ट्रान्सलोकेट करता, जातलें ना जातलें. आज वी आर decently happy that we have made utmost and sincere effort to translocate this tree. वडाचे झाड आशिल्ले, एके सायडीन PWDचे क्वॉर्टरीची बिल्डिंग, दुसरे सायडीन रोड आनी गटर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट क्लियर आहा, दिस ट्री हॅज नो फर्दर प्लेस टू ग्रो. इफ इट इज ट्रान्सलोकेटेड इट मे फ्लरिश. आज ते काडून जे व्हेला आमकां खूबच लॉजिस्टिक्स प्लॅन करपाक एक 10 दीस लागले. तो आमी जो ट्रेलर हाडलो तो सुद्दां धाकटो, हाचे मूड इतलें व्हडलें आसलें पूण आमकांय खबर नाशिल्ली. सो आमी तें उखल्लें, व्हेलें, आज ट्रान्सलोकेट केला. आमी ताका तुमी पळयलां आसतलें कवर करून दवरला. वी हॅव प्रिपेर्ड अ मायक्रो क्लायमेट इनसायड द ट्री. आतां तुमी त्या ग्रीन नेटिंगा भितर वचात, वी हॅव पुट स्प्रेयर्स सो दॅट थंय आतां त्या झाडा भितर तें वातावरण तयार केलां, मॉन्सून अशें वातावरण तयार केलां, पावस पडटा अशें दिसता भितर गेल्यार. सो आमी हे ते स्प्रेयर बी घालून प्रयत्न हाल्ले तितले केला. आनी सांगलें आमकां एंटी टर्मायट ट्रिटमेंट कर, वावटी येवंक जायना, हे दुखवला झाडवाक, ताजो ट्रिटमेंट केलो. ताका कसलें ह्युमीक एसीड घालून, रुटींग कंपाउंड घालून तो ट्रिटमेंट केलो. सगळो ऑर्गेनीक आनी कितें तांणी सांगलां तितले भशेन ट्रिटमेंट केला. सो म्हाका दिसता ते शेड नेटिंग घालून, मायक्रो स्प्रिंकलर्स घालून तशें दवर म्हूण सांगलां, ताजो टेम्परेचर कंट्रोल करपाक लायला भितर, ते सगळे चालू आहा आमचे. 2 जाण मनीस झाडाचेरूच आसा प्रत्येक दिन. एवरी 3 hours वी आर स्प्रेइंग. दुसरे जे पळय झाडां तें ना, दुसरे जे झाड आहा ते रेंट्री हाडले. Yes, there was no question and there was no chance to salvage that tree. एक डेंजरय आसता एक पळयलां आमी पळयल्ले जुवारी पुलाचेर 2 वर्सां पयलीं रेंट्री आशिल्लो, पावसान ते सगळे पडप. सो रेंट्री इज दॅट वे डेंजरस ऑल्सो. Yes, and rain tree is a fast growing species. Yes. And we can plant rain trees. Yes. But आमी आज एक कमिटी अपॉइंट केल्या आमकां एडवायस करपाक, बाबा कसली झाडां पणजेंत लावपाची, Nice. रोड सायड कॅनोपी वाडोवपाक कसली झाडां लावपाची. फाल्यां असो कश्ट येवपाक जायना की घर वाडले, बिल्डिंगेचेर आयले आनी कापपाक पडले, अशें जावपाक जायना. सो द कमिटी इज ऑल्सो स्टडींग वॉट ट्रीज टू प्लांट, वॉट ट्रीज कॅन ग्रो टॉल बट नॉट ग्रो वायड. सो हाचेरूय एक भासाभास चल्ल्या. आमी एक ॲप डिवेलप करपाचो केला, थोड्याच दिसांनी हो ॲप येतलो. ॲपार आमी जायतेचशे म्हाका हे मिडिया बी म्हणून तुमी एक झाड ट्रान्सलोकेट केलां, एक कापला, लायली कितली. वी आर कमिटेड टू प्लांट अराउंड 500 ट्रीज अलॉंग दीस रोड. आमी 2 कापली जाल्यार आमी 500 लायतले. आनी हे ॲपार लायव्ह हे करून दाखयतले लोकांक, बाबा ही झाडां 500 आसा, तुमी खंय टॅप करा आनी ताजें लोकेशन पळया आनी हे पळया. झाडां मेंटेन जातली जाल्यार कितें? नो, वी आर कमिटेड टू मेंटेन दीस फॉर 5 years. आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता 5 वर्सांचो आमचो मेंटेनन्स आसा, आमी हे मेंटेन करतली. आनी आमी पोरूची आमी जेन्ना थोडे रोड कंप्लीट केल्या, मिनीस ब्रगांजा रोड कंप्लीट केला आनी खंयचे 2-3 रोड कंप्लीट केल्या, हांगा झाडां लायल्या, झाडां वाडल्या. आनी आमचे जे ऑनरेबल हायकोर्टान इन्स्पेक्शन केला तांणी सुद्दां पळयल्या ही झाडां जाल्या ती.
जंय पणजे रोडाचेर झाडां नाशिल्लीं थंय आज झाडां जावन लावन हाचे थोडे 4-5 वर्सां भितर कॅनोपी उबी जातली. कारण आमी चिंततात ते तशें स्मार्ट सिटी म्हळ्यार फकत रस्ते चकचकीत करप न्ही, थंय रावपी लोकांची जीवन चड इल्लें बरें करप, तांचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ वाडप. तर तूं कॉन्फिडंट आहा स्मार्ट सिटी जातकीर रस्ते जातलेच बरे, चकचकीत जातले, लायटी बऱ्यो जातल्यो, पूण लोकांचें लायफ, कारण आमी हुस्को करतात ते जाणटे लोक, तांकां आतां पळय अशें भायर गरमी वाडल्या की लोक जेन्ना खंयच्यान भायर येतले मार्केटान वता तांकां ती गरमी ऑब्जर्व करपाक, ती गरमी कोणें तरी ती सोशून घेवपाक जाय. सो ती हांव तुमकां एक उदाहरण दिता राजू बाब. तुमी आतां कांपालार रोड पळयला, थंय 12 वरांच्या दिसाच्या सुद्दां गेले जाल्यार 1-2 डिग्री टेम्परेचर कमी आसता, मातशी थंडी अशी. 50-100 years old. येस, कोणें तरी लायिल्ली न्ही. आमी कितें केलां आज? कॅनोपी आसा, मेक्स पेंजीम व्हेरी ब्युटिफूल. आज पणजेचे जे हे हीट आयलँड इफेक्ट जाला आनी ते कुलींग जावपाक जाय, हे कॅनोपी बद्दल जे आमी उलयता, ही झाडां जी लायल्या प्रत्येक 10 मिटराक, प्रत्येक 15 मिटराक जी झाडां लायल्या, जंय कॅनोपी नाशिल्ली थंय कॅनोपी वाडटली. आनी प्रत्येक रोड जो आमी डिवेलप करता हो कांपाला भशेन तयार जातलो. आनी हे तुमी म्हणटा लोकांचे जीण ते मातशे उंची पावण्यार पावतले, हे जातले. 7 वर्सां संजीत बाब हें काम चालू आसा आनी आतां 30 मे हो डेडलायन आशिल्ल्यान कामां इतली चड फास्ट जातात. अशे परिस्थितीन भितर क्वॉलिटी सफर जायना न्ही, अशे तरेचे लोक हुस्को. पळय, हांव प्रोजेक्टा बद्दल जायतेशे उलोवंक शकता, पूण म्हाकाय हांव स्पश्ट तरेन उलोवंक शकना. आज हो प्रोजेक्ट कोर्टूय मॉनिटर करता, पूण एक सांगूंक शकता, आमचे ते डेडलायन जो आसा ते डेडलायन पुरते आमी काम करता. स्पीड जी वाडल्या ही वाडल्या, ही क्वॉलिटी जी आसा ती क्वॉलिटी सफर जावची न्हय हाचेर खुबूच प्रयत्न आसा. आमचे इंजिनियर दीस रात ह्या प्रोजेक्टाचेर उबे आसात. आनी म्हाका दिसता की आमी जे ह्या प्रोजेक्टाचें काम केलां ताचेरूय आमी एक 5 वर्साची वॉरंटी आसा. आमी खंय धांवचे ना आनी लोकांनी सजमूंक जाय. जे कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करतात दे आर बायंड बाय द. Yes, they are bound by this warranty and we will take care of this. We will take care of this. आणि आनीक एक हुस्को आमकां खबर दिसता, पावस आयल्यार कितें जातलें, कारण इतली गरमी वाडल्या. सो अचानक पावस आयलो जाल्यार सांतिनेज एटलिस्ट बुडपाक. हांव एकूच सांगूंक शकता, आमी जे प्रयत्न करता 31 मे पासून जाता तितले आमचें काम जें आहा तें बंदी करपाक हो प्रयत्न चल्लेलो आसा. आमचें जें काम चालू आहा थंय आमी ड्रेनेजचो सारको फोकस घालून काम केल्लें आहा. आय थिंक यू वील बी हॅपी ऑन 31st of May. आनी आनीक एक हुस्को आसताच मनान की इतलें फास्ट काम चलता, कॉस्ट वाडटलो. हांव आज कांयच सांगूंक शकना. आज आमचो कोर्ट चालू आहा. कॉस्टा बद्दल आनी केन्नाय आनी खंयचे खेपे उलोवया. आनी एक गजाल तुमचे बद्दल न्ही, संजीत रॉड्रिक्स ह्या ऑफिसरा बद्दल गोंयकाराच्या मनान मोग आसा. कारण तो गोंयकार, ताका गोंयचे बद्दल एक कळवळो आहा. आमी सुद्दां म्हणटा IAS ऑफिसर भायल्यान आयले, ते तांचे 3 वर्सां रावले गेले, तूं हांगा रावपाचो जाता. सो पणजे सिटीचे बद्दल तुका एक उमाळो प्रेम आसतलेंच. सो हांव म्हणटा की पणजेची कॅरींग कॅपेसिटी ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टान लक्षांत घेतल्या ती वाडटा, कमी जाता, फुडल्या 50 वर्सांनी कितें जातलें, ह्या संदर्भात तुमी कितें प्लॅन, कितें तुमचीच मनान कितें आयडिया आसा? पळय, ही बेश्टी सुपरफिशियल अशी स्टडी जावन कॅरींग कॅपेसिटी पणजेची कितें अशे आंकडे बेश्टेच उलोवपा जायना. पूण कॅरींग कॅपेसिटी डिटर्मीन करपाक जाताचो ही एक प्रोसेस आसता. तो आमी करूंक ना. आनी हो एक सायंटिफीक प्रोसेस हो म्हाका दिसता आनीक एजन्सीन घेवन गोवा गव्हर्मेंटाकय येवचें पडटलें, बाकीचे एजन्सी घेवचे पडटले. आनीक एक म्हज्या मनान बिकॉज हांव पर्यावरणाचेर एनवायरमेंटाचेर खूब बरयता. पावस गोंयांत इतलो पडटा, पणजेनूय पडटा. पणजेन पळय पडटा तो सगळो पावस न्हंयेन व्हांवून वचचे परस तें उदक दवरून ताजो युटिलायज करप झाडां खातीर, अशें कितें
प्लॅन आसा काय सध्या कांयच ना? पळय वाय पणजे नॉट क्रिएट टँक्स, वाय नॉट क्रिएट आमी ह्या प्रोजेक्टान दीस वॉटर कॉन्जर्वेशन हें ना बिकॉज पणजी इज एट वॉटर लेवल, एट सी लेवल. वॉटर कॉन्जर्वेशन जे जाता ते उंची दोंगराच्या वाठारान आनी मातशे उंची वाठारान जावपाक जाय. आज पणजेची लेवल आनी न्हंयची लेवल आमची एकूच. वी आर एट वॉटर लेवल. वी हॅव टू थिंक एंड वी हॅव टू कन्सिडर सी वॉटर आयज रादर देन there are other areas where this conservation can take place and I think government is looking at this aspect. आणि म्हजो एक निमाण प्रश्न आहा तुका की सांतिनेज जे पळय जो क्रीक आसा हय तो जर सदांच खूब लोक आमचे सायंटिस्ट परत बरयतात तो ब्युटिफाय करत जाल्यार इट वील एड टू द ब्युटी ऑफ पेंजीम. सिटी कॅन बिकम मोर अट्रॅक्टीव. सांतिनेज क्रिकार आमी खुबशें काम केलां. पयले ताका धडा सुद्दां नाशिल्ली. आज धडा बांदून आमी डिसिल्टींग केलां आनी खुबशें व्हांवतें उदक गेलां. बट आनीक हे उदकाची जी क्वॉलिटी आसा ती वाडपाक आनीक काम करपाक जाय आनी करूंक शकता. आसा तें काम आमच्या प्रोजेक्टान ही धडा बांदपाचें आनी डिसिल्टींग हें काम आसा. आसा आमी जायतेचें काम केलां आनी आमी कंप्लिटूय करतले. आणि हे आतां 5 वर्सां फुडलीं पूण गव्हर्मेंट कॅन अगेन पोर इन मोर फंड्स आनी इल्ले टॅलंट. पणजेचे जे आमी एसेट्स तयार केल्या ते आमी प्रत्येक एसेटचो कोण खंयचो डिपार्टमेंट मेंटेन करता. आतां WRD इफ इट इज मेंटेनिंग द क्रीक वील हँड ओवर. Most of the assets will be handed over to Panjim Municipal Corporation. PWD will be handed over sewage. So हे assets जे आहा आमी क्रिएट करून आमी जो विभाग ह्या एसेटाचे सांबाळ करता त्या विभागाक दिवपाची आमची ही प्रयत्न जातलो आनी हे जातले. बरोबर. थँक्यू त्या बोवाळान आनी सामकें येदे व्हडले क्रिटिसिजम आसतना तुमी आमकां टायम दिलो. आनीक परत म्हाका सांगपाक जाय ते संजय ते तांकां एक गोंयचो उमाळो आसा ताका लागून ते जे कितें करतात न्ही ताचे कडेन लोक बारीक पळयतात आनी म्हाका सगळं एक सामकें कॉन्फिडंट आसा की स्मार्ट सिटी जातकीर बरें जातलें. आनी संजीत येतकीर जी पळय कामां अशी अडखळून उरिल्लीं कांय कामां जातलीं काय जावचें ना अशें तरेचो दुबाव आशिल्ले ताणें इल्लो आपलो जो पळय फोर्स आसा तो वापरून ही कामां नेटान चालीक लायिल्ल्यान आनी म्हाका हांव कॉन्फिडंट तूं जितलो वेळ ह्या प्रोजेक्टाचेर आसतलो तूं आसचो तो मेरेन हे प्रोजेक्ट आनी इल्ले फास्ट जातले. पणजे इल्ली ब्युटिफाय कारण पेंजीम इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया. आमकां बरी मांडवीची देग मेळ्ळ्या. इतली बरी सिटी व्हेरी एन्शंट सिटी. तिजें पयशे ऐश्वर्य आनी वैभव आसा ते सांबाळपा जाय आनी आमकां तुजो सगळो अवसर जाय. ना जातले. हे पणजेचे प्रकल्प जो आहा पणजेक बरें जावपाचें आनी पणजेकारांक ही पणजेकारांची उमेद वाडटली आनी पणजेकारांक हे एक प्रायड येतलो. जो मनीस पणजेंत येता they will proudly show that this is what has happened to Panji. It is a matter of time. We will complete the project and we will make everyone proud. Very nice. आम्ही संजीत रॉड्रिक्सांनी जी पळय ती भावना व्यक्त केल्या ताचेर विश्वास दवरया. 31 मे मेरेन कामां जातली, बरी जातली, दर्जेदार जातली अशी आमी अपेक्षा करया आनी पणजे सिटी देशांतली एक बऱ्यांतली बरी सिटी जातली अशी आमची उमाळ्या जातली अशी आमी अपेक्षा करया. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.